काणी निस्वार्थी सेवा बरयणार आणि सादर करता मोनिका डेइसा मतायस डब्लिन. सिस्टर सिल्विया एक एमर्जन्सी ॲक्सिडेंट केस आसा. डॉक्टर सुनीलाच्या आमसोरी उतरांक सिल्विया चतुर जालें. एमर्जन्सी केस सांबाळच्यान ते मस्त हुशार जावन आशिल्ल्यान सर्वांक ताचे वयर मस्त भरवसो आसलो. जायना म्हूण हात सोडलें काम तें बऱ्यानपण ताक पावयतालें. ताच्या त्या मोवाळ हास्यांनी आनी गुणेस्त उतरांनी तें दाक्तेरांक तशेंच पिडेस्तांक भोव लागशिल्लें जाल्लें. वरां धांवलीं, दीस गेले, हफ्ते सरले आनी म्हयन्या फाटल्यान म्हयने उबोन गेले. सिल्वियाच्या निरंतर निस्वार्थी सेवेन पांय मोडून कोनशा पडिल्ल्या प्रकाशाक परत नीट केल्लो. कृताक पांय आनी सिल्वियाच्या सहकारान 6 म्हयन्या उपरांत हळतार चलोवंक शिकतलो प्रकाश. गुड मॉर्निंग प्रकाश. जनेलाचे पडदे वंदवावन सिल्विया हळतार प्रकाशाच्या बेड्डासरशीं पावलें. प्रकाश, सूर्यो माथ्या वयर येवंक जालो, तूं आनीकी न्हिदोन पडलाय मूं? हसले सिल्विया. सिस्टर, संवसाराक सूर्यो उदेलो आसतलो, पूण म्हजो सूर्यो आतां उदेलो तितलोच. हसलो प्रकाश. पुरो पुरो तुजें सदांचें रामायणा. उठ, नाश्तो कर आनी हे गुळयो घे. प्रकाशाच्या भुजांक धरून ताका ल्हव उठयलें सिल्वियान. कृतक पांय आनी सिल्वियाच्या आदारान बाथरुमाक कुशी समकलो प्रकाश. नाश्तो संपोवन गुळयो आनी एक ग्लास उदक प्रकाशाच्या हातीन दिवन वसोंक घुंवलें सिल्विया. सिस्टर, म्हाका तुजे कडेन इल्लें उलोवंक आशिल्लें, तुका पुरसोत आसल्यार. गुळयो ताळ्यांत उडोवन आमसोरान उदक पियेलो प्रकाश. कितें? बागला लागीं पावुल्लें सिल्विया पाटींग घुंवलें. सिस्टर सिल्विया, हांवें तुका खाली सिल्वी म्हूण आपयत की? नम्रतेन विचारलें प्रकाशान. जायत म्हणल्या बरें तकली हालयली सिल्वियान. सिल्वी, 5 वर्सां पयलें म्हजी आनी तुजी सैरीक तुटोवंक हांवूच कारण. म्हज्या मम्मीन चेडूं कशें लागलें रे म्हूण विचारतना हांवें तिका सांगलें. त्या हळ्ळेंतल्या नाट रूप नातिल्ल्या दुबळ्या चेडवा कडेन हांव काजर जायना म्हूण हांवेंच नेगारलें. तुज्या भविश्या विशांत एक घडी बरी चिंतिनासता म्हजो कठोर निर्धार हांवें तांकां कळयलो. ग्रेस्तां गेल्या सोबीत चलयेच्या सोदनेर हांव आसलों. म्हज्या वडिलां विरोध वचोन हांवें ग्रेस्तां गेल्या सोबीत चलयेक आपणायलें. धोवें आसलें सगळें दूद न्हय म्हूण हांव उपरांत समजलों. पश्चाताप पावलो, पूण वेळ उतरलो. सदां न्हीद कश्ट काडून काम केल्यारय म्हज्या बायलेक खूश दवरच्यांत हांव असमर्थ जाल्लों. म्हाका पोसूंक तांकां नासल्यार म्हजे कडेन काजार कित्याक जाल्लोय? हांव कुळारा वेतां, म्हाका आपोवन व्हरूंक येनाका म्हूण ते कुळारा पावले आनी हांव ह्या संवसारान सर्वां आसूनय एकसुरो जाल्लो. म्हज्या वडिलांक हांवेंच पयस केल्ल्यान परत तांचे सरशीं आसरो सोदून वेचें धैर्य हांवें घेतलें ना. ह्या राटावळींनी बायकार कामाक वता आसतना मुखल्यान येवचें बस्स म्हाका दिसलें ना. देखून धाडलें म्हाका देवान तुज्या पांयां तळा म्हज्या पातकांचें बोगसणें विचारूंक. ॲक्सिडेंट जाल्ली खबर आयकोनी म्हाका कोणीय पळोवंक या मेळोवंक येवनान. दोनी पांय समा आसतना सांबाळूंक तांकां नातलो, पांय मोडल्या उपरांत कशें सांबाळतलो म्हूण खंय चिंतलें आसतलें म्हज्या बायलेन. तें ताच्या कुळारा संतोशान आसतलें, तें थंयच सुखान आसूं दी. एक फावटी केल्ली सूख हांव परत आदरचो ना. प्रकाशान लांब स्वास सेवलो. सिल्विया दारा कडेन रूख जालें. प्रकाशाक केवल सिल्वियाची पाट दिसताली. सिल्वियाचें मुखामोळ पळोवंक ओद्दाडलो तो, पूण बेड्डार तावन देंवच्या स्थितेर तो नातलो. सिल्विया रावुल्ल्या कडचें हाल्लें ना. प्रकाशानच मुंदारिलें. सिल्वी, हांवें तुका नेगारल्यारी तुवें कित्याक म्हजी ह्या रितीर सेवा केली? सर्वांनी म्हाका सांडटाना तुवें कित्याक म्हजो हात सोडूंक नाय? म्हजी सैरीक तुटल्या उपरांत तुका दुसरी सैरीक आयली गी. तूं काजारी गी सिल्वी. प्रकाश सिल्वियाच्या पाटीक पळोवन सवालां उडयतलो. प्रकाश, तुका म्हज्या पर्सनल जिणे विशांत विचारचें हक्क ना. तरीकी तुवें कसली सूख केल्ली आनी त्या सुखी वरवीं कशी एका चलयेची जिणी बिबाडली म्हूण हांव तुका सांगतां. युनिफॉर्माच्या बोल्सांतलो तुवालो काडून आपले दोळे पुसून परत बोल्सांत चेपून पाटींग घुंवलें सिल्विया. प्रकाश, आमची सैरीक सुकल्या उपरांत
घरच्यांनी तशेंच शेजारच्यांनी म्हाका बोट जोखूंक सुरू केलें. उपरांत म्हाका एकी सैरीक्यो आयल नात. म्हजी आवय बापूय दोळूच म्हाका सांडून पयस पावल्ल्यान म्हजो विळाप आयकोवची जावं या म्हाका समाधान करची जावं कोणीय नातलीं. म्हजी माम आनी मामी म्हाका एक पावटी काजर करून भायर घालूंक राखून आसलीं. आनी अकरेक एक सैरीक आयली. चेडो प्रायेन म्हज्याकी 15 वर्सां व्हड आनी लोटल्यार पडचो तसलो. म्हज्या अनुमते विणेंच काजर संपलें. काजर जावन थोड्या तेंपान कळ्ळें की ताका ब्लड कॅन्सर आसा म्हूण. थोड्याच तेंपान ताणें ह्या संवसाराक आदेवस मागलो. तो ताच्या पिडेन मेलो म्हूण कळीत आसल्यारी ताच्या घरच्यांनी म्हाका खेंडूंक सुरू केलें. हाणें आमगेर पांय दवरलोच म्हज्या पुताक खावन काडलें आनी कोणाकी गिळच्या पयलें निकळ हांगाचें. संवसारांत अनाथ जाल्ल्या म्हाका म्हज्या आवय बापायन जोड दिल्ल्या दिसपट्ट्या ग्रासान आसरो दिल्लो. वय हांव ह्या आस्पत्रेक येवन पावलें. पिडेस्तांक भलायकी पाटी लाबोवन म्हजी निस्वार्थी सेवा अर्पूंक. युनिफॉर्मार आशिल्ल्यान मस्त कश्टांनी आपले उमाळे दामून धरले सिल्वियान. सिल्विया काळजा भितर इतलें दूख दामून धरून सर्व कडेन इतलें हांसून हांसून कशें उलयताय. दिजाय की तूं एक वर्ती चली सिल्वी. म्हाकाय सर्वांनी सांडून घालां आनी तुकाय कोणी आदार ना. आमी कित्याक एकामेकाचो आदार जावं नजो. प्रकाशाचें काळीज धडधडतलें सिल्वियाची प्रतिक्रिया चिंतून. प्रकाशान चिंतल्या बरें कितेंच जालें ना. सिल्विया सररा मेटां काडून कुडातावन भायर धांवलें. हांवें अशें सांगूंक नजो आसलें. बेश्टेंच ताचें काळीज हांवें दुखयलें. येताना कितलें हांसोन आयिल्लें आनी त्या सुंदर दोळ्यांनी दुकान देंवचे बरी हांवें केलें. हांव कित्याक आमसोरलों. आपणाकच दुरसातलो प्रकाश. उपरांत सिल्विया ताच्या दिश्टीक पडलें ना. दुसऱ्या दिसाय ताचो सूर्य उदेलो ना. ताच्या जाग्यार दुसरीच सिस्टर उबी आसली. प्रकाश हांगा गुळयो दवरल्यात, नाश्तो करून घे इतलें सांगून सिस्टर रिना चलतच रावली. सिस्टर रिना आपयलें प्रकाशान. कितें पाटींग उलें रिना. सिस्टर सिल्विया कितें येवंक ना मोवाळेन विचारलें प्रकाशान. तें आयल्या उपरांत ताचे कडेच विचार सांगून ती चलतच रावली. कितलो व्यत्यास सिल्विया आनी हिचेतय. सिल्विया येवन म्हाका उठोवन विश करून गुळयो खावयल्या उपरांत 2 मोगाचीं उतरां उलोवन वेतलें. पूण ही आज म्हाका म्हजो तिसरो पायस गत. हळतार उठोन नीट जालो प्रकाश. दुसरो तिसरो चवथो अशें हफ्तो काबार जावंक आयलो पूण प्रकाशाचो सूर्य उदेलोच ना. गुड मॉर्निंग प्रकाश चिंतनांनी बुडलो प्रकाश एकाचपणें उडोन पडलो. कसो आसाय प्रकाश. प्रकाशाच्या भुजांचेर हात दवरून उलयलो डॉक्टर सुनील. हांव बरो आसा डॉक्टर निराशेन म्हणल्या बरें उलयलो प्रकाश. प्रकाश तुवें आनी घरा वचयत. तुका हांव आज डिस्चार्ज करतां. पूण आनीकी थोडो तेंप तुवें ह्या कृतक पांयाच्या आदारान चला जाय पडटलें. डॉक्टर सुनील प्रकाशाच्या पांयाची परीक्षा करीत उलयत आसलो. डिस्चार्ज. प्रकाश अजापोन नीट बसलो. कित्याक प्रकाश अजापलोय. तुका डिस्चार्ज जावंक नाका गी. सगळीं डिस्चार्ज म्हणटना संतोष पावतात. तुवें हे आस्पत्रेक येवन लागीं लागीं 6 म्हयने चड जाले. तुका आतां हेंच घर म्हूण भोगता दिसता न्ही. धाकटेर हांसलो. सिस्टर सिल्वियाक पळयनासतना डिस्चार्ज जायचें न्ही गी म्हूण खंत कोणना डॉक्टर. सिस्टर रिनान फाटल्यान रावन खोंकलें. वय सिस्टर रिना हांव खंडीत चिंतूंक ना प्रकाश खुद्द आपल्या पांयांनी चलोंक शकतलो म्हूण. सिल्वियाच्या सतत प्रयत्नान हें साध्य जालां. शी इज रियली ग्रेट. सिस्टर रिनाक सिल्वियाची होगळीक आयकून आंबट खेल्ल्या बरी जालें. रिनाचें मुखामोळ पळोवन प्रकाशाक हांसूंक आयलें. धाकटेरय हांसलो. बरें तर प्रकाश सी यू आफ्टर अ मंथ. डॉक्टर सुनील आपलो हात प्रकाशाच्या हाताक मेळोवन चलतच रावलो. प्रकाश परत चिंतना सागोरांत मग्न जालो. हॅलो मिस्टर प्रकाश. तुका डिस्चार्ज केला. तुवें आनी घरा वचयत. परिचीत तळ्याक चिंतामग्न जाल्लो प्रकाश एकाचपणें नीट जालो. सिल्वी. प्रकाशाचें मुखामोळ परजळ्ळें. सिल्वियाक वेंगेन घेवन उम्यान सो शिवर वतया तशें भोगलें ताका. पूण परत ताका आमसोरोंक नाका आसलें. ताणें आपले उमाळे काळजांतच दामून धरले. सिल्विया हांवें डिस्चार्ज जावन घरा गेल्यार
म्हाका सांबाळतलो तें कोणी ना. प्रकाश अटकुरो जालो. प्रकाश, तुका आपोवन व्हरूंक पळय कितलीं जाणां आयल्यांत. सिल्विया दारा कुशीक घुंवलें. विल्मा आपयलें सिल्वियान. विल्मा, मम्मी, पप्पा. आपूण सपनें तशें भोगलें प्रकाशाक. आपल्या आवय बापाय विरोध वचोन विल्मा कडेन काजार जाल्ल्यान तांणी प्रकाशाक पयस लोटलें. आनी आज विल्मा सांगता तीं प्रकाशाक घरा आपोवन व्हरूंक आयिल्लीं. तांचे वयर सिल्वियाक कसलें मॅजीक वापरलां म्हणलें एक निगूडसत जावनच उरलें प्रकाशाक. सिस्टर सिल्विया, देव बरें करूं. प्रकाशाक पुटलून धरून थोड्या वेळाचें रडणें रुदान संपलेंच प्रकाशाक घेवन रूम खाली गेले तांणी. प्रकाश सिल्विया कडेन कितेंगी सांगूंक आशेतलो पूण ताचे वोंट वेगळे जालेच नात. तांणी भायर उबें आसल्या कारा सरशीं पावता पर्यंत पळेवनूच रावलें सिल्विया. सगळ्यांनी सिल्वियाक पळोवन हात हालयलो पूण प्रकाश मात्र आपल्या बसकेक तकली तेंकून दोळे धांपून तटस्थ बसलो. सिल्विया प्रकाशाचें मन समजोवंक शकलेंच ना. हांवें चूक केली गाय. सर्वस्व होगडावन हांगासर आयिल्ल्या प्रकाशाक हांवें सर्वस्व पाटीन दिलें ही चूक गी. ताका अकरेक म्हाका एक थँक्स म्हणूंकय तोंड सुटलें ना न्ही. म्हज्या निस्वार्थी सेवेक इतलेंच गी ताणें दिल्लें इनाम. सिल्विया मनांतच रडलें. सिल्विया, स्वार्थी जायनाका. तुजी जावन आसा निस्वार्थी सेवा. तुवें कोणातावन कितेंच आशेवचें न्हय. तूं फुलच्या पयलें बावलें पूण विल्माच्या जिवितांत परत संतोश भरलोय. हाचें इनाम खंडीत तुका फावो जातलें. सिल्वियाचें अंतस्करण उलयतलें. सिस्टर सिल्विया, एक एमर्जन्सी ॲक्सिडेंट केस आसा. डॉक्टर सुनील तुका राखून आसा. सिस्टर दिपिकान येवन सांगतना सिल्विया चिंतना सागरांतलें वास्तवाक फाटीं आयलें. वय सिल्विया, हिस्स तुजी जिणी. आनी एक प्रकाश तुज्या निस्वार्थी सेवेक राखून आसा. चल, वेळ पाड करिनाका. सिल्विया आपल्या अंतस्करणाक पाळो दिवन सिस्टर दिपिका बराबर एमर्जन्सी रुमा कुशीन धांवलें. देव बरें करूं.